पोदेर उंडे बसता. आदीं खोर्न वापरताले उज्याचें, आतांय आसा, पूण आतां कांय कडेन इलेक्ट्रीक खोर्न आयला. कितें जावं त्या खोर्ना कडेन जो पोदेर उंडे बसता ताका ती हुणसाण लागता न्ही, ताच्या कातीचो रंग बदलचो ना त्या हुणसाणेक लागून, बदलतलो, कित्याक तो थंय काम करता. तशेंच आमी दर दिसा मिसाक येवपी आमचें जिवीत हेरां परस वेगळें आसूंक जाय. आनी हें जेजू सांगता. तो म्हणटा फारिजेवां परस आनी शास्त्र्यां परस तुमचें प्रामाणीकपण चड उंचलें न्हय जाल्यार तुमी सर्गीच्या राज्यांत पावचींच ना म्हणटा जेजू. आनी फुडें जेजू म्हणटा तुज्या भावाक नांवां दवरूं नाका. तर आमी कितें करूंक जाय? म्हजो भाव म्हजी भयण म्हजेर चुकता, आमी कितें करूंक जाय? बोगसूंक जाय आनी तांचे पासत मागूंक जाय. पूण आमी कितें करता? आमी तांकां पुलीस स्टेशनाक व्हरता, कोर्टीक व्हरता आनी वर्सांचीं वर्सां आमी आदोगादाक पयशे खावयता. पोट भरता कोण? आदोगाद. पयशे वेतात कोणाचे? आमचे. मोतीक शांती मेळ्ळी? ना. प्रश्न मिटलो? ना. पूण ही आमी कित्याक करता? कित्याक आमी संवसारी मनशां जाल्यां. आमी जर जेजूची मनशां जाल्लीं, आमी वेगळे तरेन ते प्रश्न मिटोवंक जाता आसले. आनी मागण्यांतल्यान प्रश्न मिटता असो ना, जायते फावटी मिटता, पूण आमचे मतीक शांती मेळटा. जेन्ना हांव म्हज्या दुस्माना पासत मागता, दुस्मानाचें कितें जातलें तें म्हाका खबर ना, पूण म्हजे मतीक शांती येता, म्हजी भलायकी बरी उरता, हांव खुशाल जियेतां. आनी असलें जिवीत जियोंक जेजू आज आमकां आपयता.